करेज्म येता आसतना हो करेज्माचो काळ येता आसतना सकट सुवातेनी आमी क्रिस्तांव लोक मागणे रजार प्राचीत उपवास हे सकट करता आनी जायत्यो सुवातेनी रेतिरां आनी त्याच भाशेन देवाचें उतर असो समजणी आमी जोड खाण घेवंक आंवड येता. हे 3 काळ आसात, आदवेंताचो काळ, सादो काळ आनी करेज्माचो काळ, प्राचिताचो काळ. हे सर काळा थंय अति चड मागणेंत रिक्सो काळ जावन आसा. हो करेज्माचो काळ म्हणच्यान तो दुबावना. इतले तराची तयाराय आमी इतर काळांत करिना. ह्या काळांत आमी काळोखांत थावन उजवाडाक, मरणांत थावन जिविताक रीख खाण घेवच्याक पयण करता. आनी तशें आसतना कितें हो काळ जावन आसा? सांत पावलो आमकां सांगता हो करेज्माचो काळ जावन आसा एक कुरपेचो काळ. देव चड आनी चड आपली काकळूत आनी कुरपां काडून घेवन मनशा सरशी येता. कशें सायन्स आमकां, विज्ञान आमकां सांगता, जानेवारीच्या 4 तारखेर सूर्यो भुमीक लागीं सरता म्हणून. आनी त्याच भाशेन ह्या करेज्माच्या काळार देव मनशाक लागीं सरता. कित्याक आमी बरी म्हणनाय, आमी ताची भुरगीं बाळां, तरी पूण ताच्या हिंडांत थावन पयस गेले हांव, सांडून गेले हांव. कसो तो देव आमकां रचलेलो, एका तराची अंगविकलता आमी आमच्या जिवितांत पळयता. तोय पळयता, हो म्हज्या संगाताना हो मोड गेला, हो नाश जाला, हो वद्दाडटा, ह्या कश्टांत आसा, दुखांत आसा, रडटा, मरणाच्या सावळेंत तो जियेता. खंयचें आवयचें काळीस हें पळोवन उगो रावूंक सकात. आवयचो मोग सयत लजेगलचो मोग देवाचो. आनी ते देखून आपल्या भुरग्यांक पातका वरवीं आपल्या वैकुंठांत भायर पडलेल्यांक ताणी तसो मोग करिना, तरी देव तसो मोग करच्यांत फाटी सरिना. आनी ते घेवन आमच्या पातका मुखार, आमच्या खोटेपणा मुखार देवूच खालतो जाता. आनी आमकां तो सोदून खाण घेवन येता. येया तुमी कश्टतले न्हू आनी वजन वयतले न्हू, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. आमी मोडून घेतलां आमचें जिवीत. आतां हें रिपेरी खंयच्या डॉक्टरा लागीं करूंक जायना, तें आमकां रचलेलें रचणारा लागीं मात्रें. आनी ते देखून देव पयलें मेट काडटा म्हाका आनी तशेंच तुका मेळूंक. आनी आमकां समेस्तांक पातकाचें बक्षणें दिवन कुरपेच्या ग्रेस्काये नेटोवन आपल्या कुटुंबांत आमकां तो एकवटीत करूंक आंवड येता. त्या दळा मात्र देव संतोश बरी जाता. त्या खातीर मदर त्रिजा म्हणटा, देवाक संतोश बरीत करा. तो मेळ्ळे त्या संदर्भात ताका वेंग मारा, ताचें उतरां आयका आनी खोटें जिवीत सोडून फाटीं सरा. देवाक तुमचें आस्त बदीक कसलेंच नाका, तुमी परतून आयिल्ले. देवाक संवसारांत मेळचो आनी सर्गाराजांत मेळचो व्हड संतोश हो. आनी ते देखून देव म्हाका आनी तशेंच तुका ह्या करेज्माच्या संदर्भात सोदून खाण घेवन येता आनी आमकां तो लागीं सरता. देव सर्ग सोडून संवसारांत येता म्हणटा आसतना तितले पयस थावन आनी तो म्हाका आनी तशेंच तुका आपयता कश्टतले म्हजेशी ये म्हणून. म्हजी प्रतिक्रिया कसली?
वय मोगच्या भावांनो आणि भयणींनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्लें आसा ते वेचीत पुताची काणी. बापायच्या मोगांत आसलो तो पातका वरवीं भायर पडलो आनी उपरांत ताच्या पाताकूच ताका मरणाक होर आपटूंक शकलें. मरण ताच्या दोळ्या मुखार पळयतच तो भियेता आनी तो म्हणटा, हांव आतांच उरतलो आनी वेतलो म्हज्या बापा सरशी. हांव उरतलो वेतलो म्हज्या बापा सरशी. देव येता आसतना हांवेंय ताका मेळूंक येवंक फावो. म्हजी सलवण जोडूंक ह्या एका संकश्टांत थावन आदी फुडेंच येवंक आसल्या त्या कित्याक म्हूण सांगात जाल्यार यमकणांतान बसावी जावन छाकी खालतेपणान आनी नम्रतेन हांवें ते देवाक मेळूंक प्रयत्न करचो काळ हो जावन आसा. आनी तशें म्हणटा आसतना हांगा हर एकल्यांनी मोगच्या भावा भयणींनो सामुहीक रितीन न्हय तरी पूण वैयक्तीक रितीन ह्या वेचीत पुता बरी म्हणूंक फावो, हांव उरतलो वेतलो म्हज्या बापाशी. हांव आमी न्हू. आनी ही 3 उतरां हांव उरतलो वेतलो म्हज्या बापा सरशी त्या विशयाचेर आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया. तत्वशास्त्री सॉक्रेटिस अशें म्हणटा, जेन्ना मनीस आपणाकूच वळखून काण घेता, हांव म्हणटा आसतना आपणाकूच वळखून काण घेता, त्या स्वताचें जाणवायेचें पयलें मेट ताका, स्वताचें जाणवायेचें पयलें मेट. आज मनीस ह्या एका कितें म्हूण सांगात तेल्या मोबायलाच्या युगांत सक्कट त्याच्या हातांतच आसा, सगळो संवसार त्याच्या हातांतच आसा. ताका कळीत नासलें कितेंच ना, सक्कट जाणवाय ताका आसा. संवसार तितलो लागीं आनी तितलो सुलभयेचो, ती जाणवाय तितली सुलभयेची ताका जाला. देखून जेजून सांगला, तुज्या भावाच्या दोळ्यांत असलें किसार तुका स्पश्ट दिसता मू, तुज्या दोळ्यांत आसलें तें आडें तुका दिसना. कित्याक तितले सूक्ष्म रितीन आमी संवसार आनी तशेंच आमच्या पेल्याक आमी वळखता. हे आमचें व्हड दुरंत. कसलें दुरंत ताका वळखता म्हणले खातीर न्हय. आज संवसार वळखता, म्हज्या भावा भयणीक हांव संपूर्ण वळखता, तेंची सकट हिस्ट्री म्हाका कळीत आसा, तरी पूण हांव म्हाकाच वळखना. आय डू नॉट नो माय सेल्फ. हे आमचें दुरंत मोगच्या भावांनो आनी भयणींनो. आनी केन्ना हांव म्हाकाच वळखून काण घेना, केन्ना तूं तुकाच वळखून काण घेयना, त्या वेळा सुरू जाता आमच्या कुटुंबांत हे प्रॉब्लेम, आमच्या जिवितांत वैयक्तीक आमच्या कुटुंबांत ह्या समस्या सुरू जाता. सकट लोक हांव तुका वळखना, तूं म्हाका वळखना, आनी त्या खातीर कितें म्हूण सांगात जाल्यार तुवें केलें म्हाका समान दिसना, हांवें केलें तुका समान दिसना. काजारीक जिवितांत, वैयक्तीक जिवितांत, सामाजीक जिवितांत, वाड्यांत, फिरगर्जेंत, सकट कडेन कित्याक इतलें ही सकट गडबडी कित्याक? इतली सकट जाणवाय उरून काण घेवन, इतलें सकट शिकापून काण घेवन तुकाच तें वळखून काण घेवंक ना. आनी असल्या संदर्भार मोगच्या भावा भयणींनो, आमी देवा लागीं मागता, देवा म्हाका हें कर, तें कर, अशें कर, तशें कर, म्हाका ही पीड आसा, ती पीड आसा म्हणून सांगून काण घेन. अशें समेज तांचें हें रटावळें आयकून देवाक एक दीस बेजार येयलें. खंय एक काणी आसा, देवाक एक देवा बेजार येयलें. कितलें म्हूण हांवें आयकूनचें हे लोकांचें. ते देखून आपलें सकट कितें म्हूण सांगात जाल्यार सांता भक्तांक तो आपल्या भोंवार आपयता आनी तो तांच्या लागीं सांगता, पळय म्हाका हें सकट आयकून म्हाका बेजार येयला लोकांचें ग्राणें. ते खातीर हांवें एक शांत प्रशांत वातावरणांत हांवें वचून रावूंक जाय. जे खंय मनीस म्हाका दोसूंक शकचो ना, वो म्हजे सरशी येवंक शकचो ना ताच्या रटावळे काण घेवन. आनी अशें तो आपल्या संत भक्ता लागीं विचार करता आसतना एकलो संत भक्त ताका सांगता, खंय देवा तूं कांय करिनाका, तूं
दर्यांत गेल्यारय तुका त्या सोदून काडटात, वयर अंतराळार गेल्यारय तुका ते सोदून काडटात, खंयच्या कुशीन गेल्यारय ते तुका सोदून काडटात. ते देखून आतां तुवें रावसो जागो खंयचो म्हणून हांव तुका सांगता, खंयी वचनाका. मनशाच्या अंतस्करणांत रीग, मनशाच्या काळजांत तूं रीग, कित्याक थंय मात्र तो येदोळ म्हणसर वसूंक ना. आनी त्या वरवीं मोगाच्या भावा भयणीनू, देव मनशाच्या अंतस्करणांत रिगला. देवाचें राज हांगा थंय तूं सोद नाका, तुज्या थंयच तें राज आसा. आनी ते देखून आमच्या बावतिजमाच्या संदर्भार आमकां पवित्र आत्म्यान अभिशेक केल्लें आसा. तो पवित्र आत्मा आमच्या काळजांत येवन रावला. आनी गेल्या त्या आयताराच्या वाचपांत आमी आयकलां, तुमी जावन आसात पवित्र आत्म्याची मंदिरां, देव तुमचे थंय आसा. आज आमी सकट देवाक हुंवयता. ह्या केल्ल्या आयदनांत देवाक आमी हुंवयता. आमी त्या देवाच्या कितें म्हणून संपर्कांत आसूं दीत म्हणून, ताच्या सावळेंत आमी आसूं दीत म्हणून. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ती प्रज्ञा आमच्या जिवितांत ना. आनी त्या खातीर आमी देवाक होकडावन खाण घेतला. देव आमच्या जिवितांत मेला आनी ते देखून आमी ह्या नमने धडबडटा. खरेंच मातसो काळ म्हाका आनी तसोच तुका स्टॉप. ಮುಂದೆ ತಿರುಮುರು ಇದೆ. कशें घाट येता आसतना थंय बोर्ड गायल्ले उरतात, निधानವಾಗಿ चलिसू. फास्ट तर गेलो इतर काळा भशेन फास्ट तर गडो कंट्रोल चुकून तूं पडूंक शकता, एक्सिडेंट जावंक शकता. स्टॉप. त्या खातीर काजरां परबे आनी कसलें कसलें सेलेब्रेशन आमी ह्या संदर्भार करिना. ह्याच कारणां खातीर मनशांनी थोडो वेळ उगो रावून पळोवंक जाय कितें म्हज्या जिवितांत जालां. आज आमी सकट अस्वस्थ, समाधान ना, शांती ना, उजवाड ना, मोग ना आनी एकवट ना. कारण देव आमच्या जिवितांत मेला. आनी त्या कारणां खातीर मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या काळांत ह्या सकट आमी सोडून, मागणेंत खर्चून, देवाचें उतर आयकून आमचें जिवीत आमी परिशीलन करता. त्या खातीर आमी म्हणटा ताका एक्झामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स. आमच्या अंतस्करणाची जडती आमी करून काण घेवंक फावो. कित्याक हांव अशी, वॉट हॅज हॅपन टू मी, कितें म्हाका जालां, कित्याक हांव आनी एकल्याच्या मनशाचें जिवीत खावंक लागला. मांस खावं नाका, हें खावं नाका. ओटी खावेत पापसाहेबान सांगला. आनी एकल्याक मांस खावं नाका, आनी एकल्याक मांस खावं नाका. हें आनी ते देखून तुज्या काळजांत तूं रीग खाण घे. दारधांप जेजून सांगलें आसा, दारधांप मागणें करता आसतना. आनी तूं एकलोच अवलोकन करून खाण घे तुज्या अंतस्करणाची जडती. थंयसर तो आत्मो तुका आनी म्हाका दिल्लो तुका पळोवंक मेळटलो. आजुनूच तो जळटे आसा, जळती आसा. आनी ह्या काळार ताका सोदून काडूंक, आमचेच जिवीत आमी अवलोकन करूंक तो आमकां आपोवणें दिता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव तें कितें म्हूण सांगात तर जाल्यार त्या म्हज्या अंतस्करणांत तो आसलो तो आत्मो हांव पळोवंक कुशी व्हरता आसतना, येदोळ म्हणसर तो आत्मो आसा म्हणलें एक मिस्तेर. हांवें इतलें पता केलें, हांवें इतलें कितें म्हूण सांगत वायटपण केल्यार तो देव अजुनूय आसा म्हज्या जिवितांत. वय अखेर पर्यंत तो उरतलो. कित्याक दावीद राय उरियाच्या पत्नी लागीं अनैतीक संबंध ताणें धरून खाण घेतले. त्या संदर्भी तो पातकान पडले. त्या संदर्भार ही ताका प्रज्ञा आयले. त्या संदर्भात देवा मुखार वचून तो रडता. देवा, आवयच्या गर्भांत हांव फाटकी जावन जल्मालो, उगडास धरून खाण घे. म्हाका तूं शिणकर नाका, हांव चुकून पडला. आनी तुजो आत्मो मुजे तावन काड व्हरा नाका. म्हळ्यार तो पातकान पडल्यार तो देवाचो आत्मो ताजे थंय आसा म्हणल्यार अर्थ. देवान ताका सोडूंक ना, तुवें सोडल्यार. वय तितलो अपरमीत मोग आमच्या देवाचो. देव आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमच्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत आसा. आमी कसली कसली पातकां करूंक फुरो. आनी आज तो एक अखेर असो कितें म्हूण सांगात जाल्यार स्वास आत्म्याचो आमच्या जिवितांत आसा म्हणटा आसतना
थंयसर वचून काणयेन त्या आत्म्याच्या बळान, त्या उजवाडाच्या बळान, त्या प्रेरणान म्हज्या जिविताचो अवलोकन हांवें करून काणयेवचें. कशें देवान त्या स्पिरितान म्हज्या लागीं उलयलेलीं आसा ती उतरां, ताणें म्हाका दिल्लो तो मोग हांवें आयच्या दिसान नियाळ करचो. आज बावतीज मेळ्ळ्या दिसांतल्यान आज म्हणसर कितलेशे फावटी हांव मिसा गेल्लो आसा. म्हाज्या कुटुंबांत हांवें देवाचें उतर आयकल्लें आसा. कितें जालें तें मतींत आसा ओ अशें हांवें आयकून तें सोडलां. त्या स्पिरिताच्या बळान हांवें तें आयकलेलें तर म्हज्या काळजांत तें आसतालें. थोडे फावटी तरी आयकूंक फुरो, थोडें तरी म्हज्या जिवितांत उरूंक फुरो. तें नियाळ कर. ही जावन आसा एक कन्नडी. त्या स्पिरिताच्या बळान तें उतर सो तुज्या काळजांत पडलेलें आनी त्या कन्नडींत पळय तूं कितें जावन आसा म्हणून. कितें तूं जावन आसलो आनी आतां तूं कितें जालाय. देवान तेन्ना तुका कळटालें अरे हांव अशें कितें विद्रूप दिसता. आज विद्रूप आमी धर एकलें दिसून आसा, विद्रूप दिसून आसा कित्याक आमी मेकअप करता. वी आर नॉट सॅटिस्फायड विथ गॉड वॉट गॉड हॅज डन इन आवर लायफ. कशें देवान म्हाका रचलें आसा आय एम नॉट सॅटिस्फायड, म्हाका नाका. आनी तें देखून ह्या सक्कट कितें म्हूण सांगात तर जाल्यार वेशभूषणां आमी येयला. आमी तें करून काणयेन आसा. कितलें छंद करून रावता आमी पुसून वयचें. तें रूप आमी काडून घेतलां. तें न्हू पयल्या वचपांत आमी आयकलां देवाचें उतर तूं आयक, त्या साबळेन तूं राव. नीज रूप देवाचें तुज्या जिवितांत तूं प्रजळटलें. देवान तुका आनी म्हाका ताच्या सोबायेन रचलेलें. आनी हांवें आनी तुवें देड दी प्रसंगीकरण म्हूण सांगल्या भशेन देवा भशेन जावंक ती पळय कशी वत धाडटली आदावानी येव त्या भशेन आनी चड देवान दिल्ल्या प्रास चड हांव जावं कुशी वेलो त्या वरवीं हांव पडलो. आतां कितें करचें. आतां हें म्हाका नाका. म्हाका कळीत जालें हांव ह्या अशें करून खाणयेन येवन हांव देवातान पयस गेलो म्हणून. रड तुज्या पाताक. कंठाळ हें तुज्या जिवितांत कितें तें जालां तें तुका लज दिसूं. एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स खंय तुका चुकून पडला म्हणून तुका कळूं. आनी त्या दाडा हें जावंक शकतालें एक सत जाणवायेचें. हें मेळट तुकाच तुवें वळखून काण घेतलेल्या त्या संदर्भार हें परिवर्तन हाडटा, हें परिहार हाडटा, हें नवेसांव हाडटा, हें उजवाड दाखयता, हें तुका वाट दाखयता, तुजें जिवीत संतोश दिता आनी तुका जिवितांत भरवसो दिता. ना गे आमचे मदें जायते लोक तांच्या जिवितांत अशें पडून काणयेन उपरांत तांचें जिवीत नियाळ काणयेन बरें जाल्लें भाग्यवंता गस्तीन जायते लोक इगर्ज मात सगळे संता भक्त सर पडलेलेच आदी हांव भाग्यवान जावन येवंक ना ते असले. आनी तसल्यांत एकतारपण जोडूंक तुका आनी म्हाका वैयक्तीक रितीन ह्या एका वेचीत पुता भशेन देव अवकाश दिवन काणयेन आसा. आमच्या पथकांत आमकां सूख ना. उठ वळखून काणये तुका ना तें जाल्यार हांव म्हाका आसा आनी तुका वळखून काण घेवन आतां कितलें सकट वळखून काण घेवच्यात कितलें सकट भानगडी केले हे कारण खातीर तुज्या जिवितांत देव मेला तें म्हणून कितलेंय कितें म्हण तुका तूं वळखून काण घेना ती कितली रेतीर करा तेजे जाल्यार मेळचो लाभ कसलोच ना. वळखून काण घे. त्या खातीर ही उतरां तुमकां दिल्लीं आसात. हो स्पिरीट तुमच्या थंय वतला. देवान तो काण व्हरूंक ना. दुसरें उरतलो आनी वेतलो. तो वेचीत पूत हांव उरता आनी वेता. वय म्हणजे जिवितांत ताका अखेरेक कळ्ळें हांवें सूख आधारली म्हणून हांव पडलो म्हणून. पडल्या उपरांत ताच्या जिवितांत ताका दूख लागली आनी ती ताच्या लागीं दूख सोसूंक जायना. ह्या सुवातेर म्हाका ह्या पातकाच्या अखेरेच्या हंताक हांव पावला आनी दूख वाडत वता. ते देखून ह्या सुवातेर हांव उरतां आनी खंयसर म्हाका सूख मेळटा थंयसर हांव धांवता म्हणून. मगाच्या भाव भयणींनो कोणी एकलो उदकांत पडलो, कोणी एकलो उज्यांत पडलो. ताच्या मागणें कितें बचाव बचाव म्हाका बचाव कर रे बाबा म्हणून. आनी ह्या भशेन आमी दोगली वेचीत पुता भशेन आमी ह्या संकश्टाक पडल्या. म्हाका बसाव कर आनी बसाव करता तेज्या तुका दूख तुवें भोगलेलें आसात तेज्याला तुवें उठूंक प्रयत्न करूंक जाय. कोणी मनीस उदकांत पडलेलो जावन उजो लावलेलो जावन दी थंय रावना. तो उठून भायर येवंक प्रयत्न करता बसाव जावचे खातीर.
आज आमची परिस्थिती कितें जाला, आज आमी पताक केला आनी पथकाची दूख आमकां कितें म्हूण सांगात जाल्यार ती तोपता. एक कॅन्सर पेशंट तो गुटखा खाता, सोरो पिता आनी खलखलें करता आनी उपरांत कितें म्हूण सांग सिगरेट व्हरता आनी उपरांत कितें म्हूण सांगात जाल्यार ताची दाडी दुखता म्हणून तो बसता. दुखल्या उपरांत तुवें वचून काणगेन डॉक्टराक मेळका, तुवें प्रयत्न करता, डॉक्टर तुज्या घरा येयना, दूख तुका जाला. तर आज आमच्या पातका वरवीं कितें सकट आमच्या भोंवारी जाता तें तूं पळयलें तर नियाळ्ळें तर कितेंकीय म्हज्या थंय उणेंपण जालां, कितेंकीय म्हाका दोशिता आनी ते खातीर खालतेपणान उठ, ह्या दुखीन उठ आनी वच तूं तुज्या डॉक्टरा लागीं. आनी तो डॉक्टर तुका सांगता, तूं सोरो पितलोय, तूं सिगरेट व्हरतलोय, तूं गुटखा खातलोय, हय तर बाबा तुका कॅन्सर जाला. तो तेन्ना रडूंक सुरू करता आनी तुज्या पांय पडटा, कशी तरी कर म्हाका तूं बसाव कर म्हणून. कित्याक तरी एका मनशाक मरण लागीं आयलेले त्या संदर्भार आशा जियोवची पता करता आसतना ताका ताचे प्रज्ञानांतली. आनी त्या दळा डॉक्टर ताका सलहा सूचना दिता आनी तूं ह्या फुडें हें अशें खावंक वचनाका, हांव तुका वखद दिता आनी तूं बरो जातलो म्हणलें. एक भरवसो ताच्या जिवितांत घालता आनी कितलेशेच लोक त्या प्रमाणे ते फाटली चाल सोडून खाण घेवन डॉक्टराक मेळ्ळ्या उपरांत त्या स्थितीचा सन्निवेशांत दुखीच्या सन्निवेशांत भायर आयल्या उपरांत आनी डॉक्टराक मेळ्ळ्या उपरांत बरें जाल्ल्या दाखल आमच्या थंय आसा. अशें मनीस मोगाच्या बोबिणून स्व कुशेन उठून काणयें बरें जावच्या केल्याच्या संदर्भार एक भरवसो धरून बरें जावंक ते प्रयत्न करता आसतना तो डॉक्टरा वरवीं बरो जाता. तर आमच्या जिवितांत आमी पडले त्या संदर्भार आनी म्हज्या वरवीं हेरांक जावचें तें दूख आनी अनीत संकश्ट बेजाराय त्या सन्निवेशांत आमी ते कितें इवॅल्युएशन करून खाणयेन उठून देवा सरशी येयात तर जाल्यार तो देव म्हाका आनी तसोच तुका गूण करिना जायत. बापाचो मोग ताणें मोगान आमकां रचला, आमी ताची आनी ते देखून उठ आनी ताच्याशी ये. आमी आस्पत्रेक कशी वेता तेच भशेन आमी ह्या स्थितींत आमी उठून काणयेन कुमसराच्या साक्रमेंतांत आमी वांटेली जावंक येवचें आनी आमी केल्ली पथकां ताका सांगची हें केल्ल्या खातीर हो रोग म्हाका आयला, हांव म्हज्या कुटुंबांत एक व्हड कितें म्हूण सांगात जाल्यार एक समस्या जावंक शकला. हांवें कितें करचें म्हूण म्हाका कळना, हांव निराशी जाला. आनी त्या दळा तो देव म्हाका आनी तशेंच तुका तुज्या ह्या जगा मुखांतर सांगता, अशें करिनाका आनी तो कुरपा तुका दिता. तुजी पथकां बोगसाली उठ आनी चल. कसले कसले लोक जेजूच्या ह्या एका साक्रमेंता मुखांतर ताच्या जिवितांत भलायकी जोड काणये देवाक हरशी ते गेले. आज हांव आनी तूं कितें करते आसां, राग सीण मतींत आनी काळजांत धरून खाण येवन आमी खरेंच करता. इश्टर जालें आनी सुरू जालें आनी परतून सोरो मास झगडे तंटे देवासपण एक कुशीन आनी एका कुशीन हें देवचारपण आमी करता. आज आमी कितें म्हूण सांगत बेजाराय पावना हांव आमच्या पातका पसूत. आज मनीस अभिमानान जियेता, पता करचें म्हळ्यार अभिमान. त्या पताक सोडून खाणयेन येवचें म्हूण सांगात तेजेर इन्सल्ट पथकाक आमी इन्सल्ट करूंक कशी व्हरना, अपमान करूंक कशी व्हरना. आमी देवाक जाल्यार अपमान करता, आमी जाल्यार कितें कितें म्हूण निंदा घेता. तरी पूण हांव आनीक लागीं बोगसणें मागना. आनी तसले एका परिस्थितींत आमी आसा ते देखून मोगाच्या बोबिणीन आधुनीक काळाच्या क्रिस्ती लोकांक कुमसाराच्या साक्रमेंताचेर भावार्थना परिवर्तन जायना. फुकट आमी मागण्याक येवचें. वखद तर तूं घेयना तर जाल्यार कितें फायदो, तुवें कर्त्यार उरलें तर कितें फायदो. त्या देखून भाग्यवंत अगस्तीन सांगता, देवान तुका आनी म्हाका रस्ता आसतना म्हणजे आमकां समेस्तांक रस्ता आसतना कोणाकय ताणें विचारूंक ना, फादर सालो हांव तुका रस्ता विचारूंक ना. तुमकां कोणें विचारता जाल्यार विचार. देवान विचारल्यार तुका रस्ता आसतना ना. तरी पूण देवान म्हजो आनी तशेंच तुजो साल्वार करता जाल्यार रक्षण करता जाल्यार बसावी करतात जाल्यार म्हजी आनी तशेंच तुजी परमिशन नासतना देव आमकां कांयच करूंक शकचो ना. देवान आमकां स्वतंत्राय दिला आनी ते देखून तुवें निश्चय करूंक आसा, तुवें सहकार दिवंक आसा देवाक. तुवें एक मॅट काडून त्या स्थितींतल्यान भायर येवंक तूं कुशी व्हरतात जाल्यार तूं भरवस आसा, तुका बरें जावंक कुशी आसा म्हणून सांगलें. तुवें बहिरंग रितीन दाखयल्लें पळयलेलो तो देव. तुवें एक मॅट काडल्या वेळार तो 1000 मॅटां काडून तुज्या बगलेन येता. तुका
सुटका दिवच्याक. पेद्रू उदकांत बुडलो दोनीर थावन, एकच मॅट काडल्या उपरांत बुडलो, तरी पूण जेजू पयस आसलो. आनी तो बुडले त्या संदर्भात सोम्या म्हाका बसाव कर म्हणून ताणें म्हणलें. जेजून कितली मेटां काडून त्याच्या बगलेन येवन त्याचो हात धरूंक ना. आनी ते देखून परिवर्तन गरज आसा. आवडल ब्रदर, हांव अशी रिक्त आसतना हें उतर म्हाका आयकूंक मेळ्ळें. म्हजें परिवर्तन, आय शूड चेंज माय सेल्फ. आय शूड चेंज माय सेल्फ. हांवें चेंज करूंक आसा. हें करेजमाचो संदेश. हें सर करेजमाचो संदेश. देव लागीं आयला, तो उजवाड लागीं आयला. त्या उजवाडान किर्तनकारान सांगल्या भशेन, इन युअर लायट आय सी लायट. तुज्या उजवाडांत म्हाका हांव उजवाड पळयतां. तुज्या उजवाडान पालवून गेली म्हणची म्हजी वात, पाळून गेल्ली म्हजी वात हांव पेटयतां. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, कुमसारा साक्रामेंतांत आमी आमची दुकां आमी घेवन काडी परिवर्तन जावं खुशी वर्तन रेण आमी येयले त्या संदर्भार थोडेपणे आमी कुमसार जाता आसतना पळयता. हांसते कुमसार जातात. खरें सांगचें, कितें म्हूण व्हड अचिवमेंट केल्या म्हणून सांगून तुवें, आनी तुगे अचिवमेंट कितें? तुवें पता केला, तुवें जेजूक कुर्सार मारला, देवाकच तुवें नेगार केला. आनी तो मनीस कितें जावंक शकलो? हांसते इल्लो जुदास इस्कारियोत घुमटे पास करून घेवन मेलो. बदलावण ना. हांव येवंक, हांवें परिवर्तन जावं, हांव नितळ जावंक, हांव क्रिस्ताच्या ह्या झरी सरशी येतां. नवें जिवीत हांवें जोडच्याक, उरतलो हांव येतलो, जियोवच्याक म्हाका आशा आसा. प्लीज म्हाका बचाव कर. बरें मन, तुवें एक बरें मन दाखयात तर जाल्यार देव उदंड मापान आपलें बरें मन तुका दाखयता. तेजे खातीर तो आयला, तुका बसावी करचे खातीर, तुका बसावी करचे खातीर. आनी ते देखून मोगाच्या भावा भयण्यांनो, आतां आमी इगर्ज माता कितें करता? लोकांक अरे कुमसारा यो, कुमसारा यो, यो रे यो गो, ह्या प्रमाणे आमी आपोवंका. हें लज दिसता आमकां, तरी पूण आमी हें करूंक आसा. करना तर जाल्यार तें एक संदर्भात नाशान वचत. कशें आमी देवा थंय एकामेका थंय आमी कितें म्हूण सांगात जाल्यार राज्य संधान जोडून काडयो. कशें आमचे थंय आमी मोग आनी शांती समाधान देवाचो एकवट आमी पळोवंक शकता. आमचे काळजां एक ना तर जाल्यार कशें देव आमचे थंय आसतलो. जे खंय दोग वा तेग म्हज्यान एकठांय जाता तेंचे मदगांत हांव आसतलो म्हणून देवान सांगलें आसा. देवा थंय हांवें राजी जालें तर जाल्यार एकामेका थंय म्हज्या लागीं राजी जावंक असाध्य. ते हांव देव इम्पॉर्टंट. आनी ते देखून ताका घेवचे खातीर हें सकट बुरशेपण कितें आसा तें हांवें त्याग करूंक जाय. हेंच तें खरेंच मात त्याग करचें न्हय. तुजें मांस मासली हें त्याग कर आनी पळय खरेंच तुज्या जिवितांत कितलें परिवर्तन तुका हाडटा. हांव उरतलो, हांव म्हज्या बापा शिवेतलो. त्या खातीर तुजें परमिशन नासतना, तुजें बरें मन नासतना देवाक असर करूंक जायना. त्या भुरग्यान 5 उंडे आनी 2 माशली दिले आनी देवान तें पळय तेणें सहकार मनशाचो सहकार देवाक जाय. तर देखून बरें मन आमी दाखोवया परिवर्तन जावचे खातीर. उरतलो तूं हांगासर आयला हें बरेंपण जोडून वयच्याक, आनी तो कितें सांगता तें तूं कर, आनी तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत घडटलें. आनी अखेरेचें जावन म्हज्या बापाशी इस्ट ऑर वेस्ट, होम इज द बेस्ट म्हूण सांगून आमी आयकलां. आमचें घर हें घर जावं दीत. जे कांय आमचे आवय बापाय आसतात ते एक मंदीर देवाचें, इगर्जूच घर आमकां थंय हें जल्म मेळ्ळा. देवाची भुरगीं म्हणून आमकां देवान विसरून काडला. तो आत्मा आमकां दिला. त्या वरवीं आमी तेच्या थंय संबंदान एकामेका थंय संबंद रोवन खाण घेतला. आमकां एक उद्देश आसा सर्गेच्या रासांत आमी पावूंक जाय म्हणून. आनी ते देखून त्या बापा सरशी हांव बापा सरशी वेतलो. बाप म्हणून सांगात जाल्यार आमचे भशेन आमच्या संवसाराच्या बापा भशेन न्हय. ताणें कितें आमी चुकरात जाल्यार तो खंय तूं कुराड घेता, मागीर आस्त तुवें हें केलें तें केलें म्हणून. हो तशें न्हू. तें इम्पॉर्टंट न्हू त्या बापाक. हांव आनी तूं इम्पॉर्टंट. आमी तेजें मुकूट, आमी तेच्या महिमेचो मुकूट आमी. आनी ते देखून हो बापी सर्गीचो बापी आमच्या बापा भशेन धैर्यादीक आमच्या येवचें आसलें सकट अनवरां पयस करूंक. आनी आवयच तशें काळीज ताका आसा. त्या बापायकूच आवयच तशें काळीज आसा. खंयची आवय ती की तेंय भुरग्यान चूक करात जाल्यार राग धरून काण घेता. असली आवय त्या प्रमाणे आमची संवसाराची आवय ह्या प्रमाणे करता. जाल्यार ही सर्गीची आवय देव आमकां कितलो काकूळत आनी दया दाखोवना जाय. तेंच तें ह्या बापायन केलें. तो पूत आयल्या उपरांत आस्त गेले वसून दीत, तूं म्हाका गरजे, तूं येयल्लो म्हाका व्हड संतोश.
तर देखून देवान सांगलेलं असं, आवय तरी तुका जन्म दिले, आवय तुका सांडी तरी हांव तुका केन्नाच सांडचो ना, तितलो अपरमीत मोग हांव तुका करता. तुमच्या भितर एक कोणेय मनशांनी सांडून वचूंक नजो, बगार समेस्तांनी जिवीत भरून अमतात असलें जिवीत जोडी जाय म्हणली म्हजी आशा. ताच्या सडवणेच्या कामांत तूं आमी हांगा हजर असल्या संवसारांत तसले हर एकले तूं आनी हांव परतून यो म्हणा सर ताका समाधान आनी ताका शांती ना मोगाच्या बाबतीन. त्या देखून भाग्यवंत अगस्तिनान म्हणलें आसा, माय हार्ट इज रेस्टलेस अंटील इट रेस्ट इन यू. आमच्या काळजाक सवस काय ना, सुसेगात ना. देवा थंय ते एक कोटीच जाले, त्या बापा थंय एक कोटीच जाले खरी ते. आनी ते देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्या मिसाच्या बलिदानांत आमी आयिल्ले आसून बेचीत पुता बरी आमची परिस्थिती जावन पावला. संवसारांत कोरोना मातशें कित्याक म्हण सांगात जाल्यार पाताक भिरवाला. आनी हें आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत हें प्रदर्शीत जाल्लें हें तांड वाडूद म्हणटा आमी, आमकां पळोवंक मेळटा. वटी लोक म्हणटात काल अंत अंत अंतकाल हो म्हणून. अंत तुका आनी म्हाका आमी बदलावण करता जाल्यार ना तर जाल्यार अंतकाल ना. देवान आमकां मरचे खातीर, श्रापचे खातीर, नाश करचे खातीर वसूंक ना. आमी जियोंक जाय म्हणल्या खातीर, संतोशान आसूंक जाय म्हणल्या खातीर देव केन्ना कश्ट दिना. हांवें करून काण घेवचें आनी त्या देखून वळखून काण घे. तूं पाताक जावन परिवर्तन जाला, देवाचो सभाय नासलो तूं पाताक जावन कितें परिवर्तन तूं जाला. आनी उठ लज आहे तुज्या पातका खातीर. आनी ह्या मोगाच्या झरी सरशी पोस तो तुका दितलो, कित्याक देवान दिल्लो रूपकार तुज्या जिवितांत पातका वरवीं पूर्ण गेला. आतां कोण ढवयता तुका? आमी आळांक धरयता आमच्या घरांत भुरग्यांची सेवा करून तितलें क्लीन जायना. आमच्या भुरग्यांक पळोवन काण घे म्हणून क्लीन जायना. आवय सो मोगतो, आवयन धुवंक आसा, आपल्या भुरग्याक सोबायक धुयलो तें तिका पावना. त्याच भशेन देव म्हाका आनी तशेंच तुका धुता ताच्या पुताच्या रक्तान आनी सोबायेन परजळूंच्या आमची काळजां तो नितळ करता. आनी त्या दाळा देवाच्या मुखामळ पळोवन ताच्या थंय राजी जावं जाता. नवें जिवीत म्हजें थंय प्रारंभ जाता. नवो व्यक्ती हांव जाता. क्रिस्ताक तूं अनेक क्रिस्त जाता. कोण तूं? क्रिस्त हांव. तें नांव धरयल्या खातीर क्रिस्त हांव तूं. सेंट सेबास्टियन जालें तूं. तुका मारला कोणाची मारता जाल्यार तूं अनेक सपाट मारता ना. हें तें क्रिस्त थंय नवी रचना हांवें जावंक जाय. त्या दाळा आमी रूपरूपळे देवा दिल्ली ती सडवण आमी पळोवंक शकतले. हांव तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत सर्वेस्पर देव वेचीत पुता बरी म्हणजे आमची पातकां वळखून कंटाळून उठून ताच्या लागीं येवन राजी जावन ताची कृपा जोडून खाण घेवन आनी परतून समाधानाचें, शांतेचें, एकवटाचें आनी राजसंधानाचें जिवीत जियोवचें की आनी हो एकठार सांबाळून आमचे मदें जे खंय दोग एक म्हणजे नवे एकटे जाता तेंचे मदगांत हांव आसतलो म्हणून परतून ताणें आमच्या थंय हजर जायचें आनी आमकां सगळें विघ्नांतलें राखीचें. कृपा आनी आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं तो आमकां फोव करून दितून आमी मागया. आमेन.